नमस्कार. हांव चंद्रिका मल्ल्या. विश्व कोंकणी वाहिनीचे सर्व वीक्षकांक आत्मीय स्वागत. विश्व कोंकणी केंद्र कीर्ती मंदिरांतले कोंकणी माणिक ह्या सरणींतू आजी कोंकणीचो ख्यात संगीतकार एरिक ओझारियो हांगेले वळख दितस. कोंकणी संगीतकार, कोंकणी सांस्कृतिक वावुरपी, कोंकणी सांस्कृतिक संस्थो मांड सोबाणाचो संस्थापक म्हणून ख्याती पाविलो व्यक्ती एरिक ओझारियो. त्यांनी 8 मे 1949 इसवींतू मंगळूरच्या जेप्पूंतू जल्मलें. तांगेले प्राथमिक शिक्षण मंगळूरच्या सांत जोसेफ विद्यासंस्थो, कासिया हायस्कूल आणि वाणिज्य पदवी शिक्षण सांत लुईस कॉलेजांतू जाल्लें. आर्थिक मळार मध्यम वर्गाचे एरिक ल्हान प्रायेर सावन कोंकणी भाषेच्या उदरगतीक विशेष जावन कोंकणी संगीत आणि रंगमंचाक आकर्षित जाल्लें. भोंवतणींतू प्रादेशिक भास कन्नड आणि तुळू मध्ये आपण्याची कोंकणी भाषेच्या वाडावळीक त्यांनी वावर केले आणि 1984 इसवींतू मांड सोबाण संस्थो उबो केलो. ह्या संस्थेचे गुरकार म्हणल्यार मुखेल म्हणून त्यांनी 2000 पेक्षा चड कोंकणी संगीत रूपकां रचवून भारत, मध्यप्राच्य आणि युरोपियन देशांतू प्रदर्शन दिल्यात. तांचे बैठकांतू पारंपरिक कोंकणी मांडो आणि आधुनिक संगीताचे सोबीत मिश्रण आसून लोकप्रिय जाल्लें. तांच्या मुखेलपणार बृहत निरंतरी म्हणलो जलसो, 1701 संगीतकारांचे निरंतर 40 तासांचे कार्यावळ दिवन गिन्नेस दाखलो रचयला. ल्हान प्रायेचेर बँक कामगार जावन सेवा दिल्ल्या एरिक बाबान कामगारांचे हक्काचे खातीर खूब वावर केलो आणि ह्या कायकान तांकां कोंकणीचे फुडारपणाक बळ दिलें. 1995 वर्सांतू मंगळूरांतू घडलेले विश्व कोंकणी संमेलनांतू त्यांनी भारत देशाद्यंत पसरून आशिल्ल्या कोंकणी वावराडींक एकत्र करच्याक क्रियाशील जाल्लें. त्या संमेलनाचे फल जावन उपजलेले कोंकणी भास आणि संस्कृती प्रतिष्ठान हाच्यो एक विश्वस्त जावन आशिल्लें. त्यांनी 2002 इसवींतू कलांगण म्हणले कोंकणी संगीत आणि रंगमंचाचो एक इमारत लोकांचे आधारान रचयलो. तांतू एक जैतिवंत संगीतकार जावन भारतीय आणि पाश्चात्य संगीताचे मिश्रणांतू 1000 कोंकणी पदांक संगीत रचयलें. ह्या रंगमंचा सावन खूब तरणाटे कलाकारांक योग्य गौरवधन दिवन वाडवून हाडलें. कर्नाटक सरकार प्रायोजित कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादेमीच्यो अध्यक्षपणांतू फाटले 20 वर्सां सावन राज्य सरकाराचे सांगत चालतींत आशिल्ले कोंकणी शिक्षणाच्यो भासाभास फुडें केलो. एरिक बाबाक त्यांनी केलेले अप्रतिम साधनेक साभार मान सन्मान लाभल्यात. त्यापैकी 1993 वर्साचे कर्नाटक राज्य सरकाराचे राज्य प्रशस्ती, 1994 वर्साचे कोंकणी कला सम्राट, 1995 वर्साचे विश्व कोंकणी कलारत्न, 1993 वर्साचे संदेश प्रतिष्ठान विशेष प्रशस्ती, 1999 वर्साचे कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादेमी प्रशस्ती, 1996 इसवीचे कोंकणी सांस्कृतिक रायभारी, 1997 वर्साचे कोंकणी क्रांतीवीर प्रशस्ती प्रमुख जावन आसत. कोंकणी क्रांतीवीर एरिक बाब 29 ऑगस्ट 2025 इसवींतू देवादीन जाल्लें. विश्व कोंकणी केंद्र आणि समस्त कोंकणी समुदायातर्फेन कोंकणीचो ख्यात संगीतकार एरिक ओझारियो हांगेलो आठव करता ती. नमस्कार.